जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेस बोर्दा वोड 1 ते 10. कोरेंच कोरें हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढराच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गोवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखता देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात, पूण ताची सुटशिल्लीं तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जें तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, कोरेंच कोरें हांव तुमकां सांगतां, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेकूंक ना. हांव दार. म्हजेंतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं. तीं भायर भितर सरतलीं आनी तांकां चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर. परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर हांव आयलां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.